हे प्रेस कॉन्फरन्सात आमचे तमाम गोयचे एसटीचे लिडर आमच्या या प्रेस कॉन्फरन्सात आसात। आमचे त्याचबरोबर आमचे सगळे पत्रकार भाव मिडिया आयज ही पत्रकार परिषद घेवपाचे उद्दिष्ट जो आमचे प्रकाश सर जे आसात मोठे आमचे ह्या समाजाचे लिडर खूब अनुभवी आसात तुमचे मुखार दवरला की जो आयज गोंयान ट्रायबल लोकांचेर कसो पद्दतीन अन्याय जाता, कशा पद्दतीन ह्या ट्रायबल लोकांक चिड्डून माड्डून दवरतात आणि ह्या गोंय राज्या भितर जी उटाची संघटना आसात त्याचबरोबर गोमंतक गौड मराठा समाज ही मोठ्यांतली मोठी संघटना आणि गोंयांतली ही जुन्यांतली जुनी संस्था। या गोमंतक गौड मराठा समाज जी आसात ह्या संघटनेन संपूर्ण गोंयान आदिवासी लोकांक उलो मारलेलो आणि सांगलेले भावानो आम्ही सगळे एका बॅनरा खाली आम्ही उभे रावया, सगळे गोयचे आदिवासी समाज एका बॅनरा पुढे आम्ही एकटे राव न्याय हक्का खातीर झगडया, झगडपाक आम्ही तेको आमच्या समाज बांधवांक दिवचे अशा उद्दिष्टान या गोयच्या आदिवासी समाजाक तो आयज जे गोयच्या सरकारान तो दबावाचो प्रयत्न चालू आसा तेका गोयचो आदिवासी समाज बळी पडचे ना। आयज गोमंतक गौड मराठा समाज 1962 स्थापन जाल्लो समाज आमच्या जाणटेल्यांनी बुजुर्गांनी आदलो संस्थापक कृष्णा रघु बांदोडकर हे आमदार आशिल्लो त्या कमकुवत समाजाचो विचार केलो आणि एक गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या नावान 1962 स्थापन केली। 63 वर्सां ह्या समाजाक आयज स्थापन जाल्ले जाली। कितलेशे लिडरांनी त्याग केलो या समाजा खातीर, कितलेशे लिडरांनी हार कश्ट केली आपल्या समाजाच्या उत्कर्शा खातीर। पूण आयज दुःख दिसता, वायट दिसता ज्या समाजान या समाजाक घडयले, लिडर तयार केले, ऑफिसर तयार केले, तितूंतले काही मनीस जे हातीच्या बोटाचे मेजबाज सारखे मनीस जे आसात ते समाजाच्या विरोधान रजिस्ट्रान कंप्लेंट करपाक गेले, कोर्टान गेले। शंकर गांवकर जो ऑफिसर म्हणटा आपूण स्वता, गोविंद शिरोडकर, रवींद्र गांवकर, रवींद्र वेळी प्रेमानंद गांवकर, प्रेमानंद गावडे असे मोजकेच मनीस ज्यांच्यानी समाजाचे काय केले ना, त्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन काय ना, अशा मनशांनी खाली व्हॉट्सअपाचेर जी मेसेज येती त्या मेसेजच्या आधाराचेर तुम्ही रजिस्टरान बसून तुम्ही कंप्लेंट करतात। आणि भाऊ हांव इतल्याच प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की आयज रजिस्टरान ऑर्डर काढल्यात कितें म्हणून जो आयज संपूर्ण गोंयभर आदिवासी समाज जो आयज कष्ट करून आपली वेदभर खळगी भरता अशा मनशाचेर पोटार हांच्यांनी गोंयच्या सरकारान लात मारल्यात, पोटार पांयो दवरलो। आमचे ऑर्डरी कितें म्हणटा खबर आसा की गोमंतक गौड मराठा समाजान सर्टिफिकेट इश्यू करचे न्हू, समाजाचो दाखलो दिवचो न्हू,
समाजाच्या नावान बॅनर लावचो न्हू, समाजाचो लोगो जो आसा तो वापरचो न्हू आणि आमच्या ह्या नावान गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या नावान सभाय घेवचे न्हू, बैठका घेवचे न्हू अशा पद्धती निर्बंध घातलेले आसा या गोयच्या सरकारान. आणि या गोयच्या सरकारान रजिस्ट्रार डायरेक्शन दिल्ले आसा की त्या समाजाक ऍडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करचो. म्हणून हांव प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता, येदो व्हडलो समाज जो आसा 1962 स्थापन केल्लो, जाणटेल्यांनी पुर्वजांनी समाज स्थापन केल्लो, आज त्या समाजात सरकाराची सुवादी सोपयता, सरकाराची सुवादी दवरला. या समाजाच्या उत्कर्शा खातीर ज्यो आमी सर्टिफिकेट दिताल्यो त्यो आतां सर्टिफिकेट कोण दितले, कोणा कडच्यान घेतले? ऍडमिनिस्ट्रेशन पावर आसा, गोयच्या सरकाराक पावर आसा ह्या समाजाच्या मनशाक ह्या भुरग्याक स्कॉलरशिप घेवपा खातीर, शिक्षणा खातीर, ऍडमिशन घेवपा खातीर हे सर्टिफिकेट दिवंक शकतले. म्हणजे ह्या सरकारान जो येणारा आमचो समाजाचो भावी पिढी जी आसा त्या समाजाच्या उत्कर्शा खातीर आमच्या भुरगे जगतात, शिकतात, आज धडपडटा वेगवेगळ्या खळगी खातीर त्या पोटाचेर सुद्दां आळ घातलो. आनी गोयचें सरकार ह्या समाजाचे कितले बरें करपाक सोदता हे तुमकां सगळ्यांक जेंय खबर आसा. ह्या गोमंतक गौड मराठा समाज आनी उठा संघटना ह्यो गोंयांतल्या मोठी संघटना आणि जी आमच्या गोमंतक गौड मराठा समाजाक ज्यो सर्टिफिकेट इश्यू न करचे म्हणून ऑर्डर केल्या आणि अवघ्या 15 ते 8 दिसां भितर उठायकूच सेम ऑर्डर पास करतात. या हितूंतल्यान कितें आमी सिद्ध करतात की हो सरकार आदिवासी समाजाक दिला. या सरकाराचे पाय पयशी माती जी आसा ती खळखळ्या गोयचो मुख्यमंत्री असो डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव सांगूंक सोदता की आयज या समाजाक आघात जाला तो आघात सहजपणे आमी पचोवन घेवचे ना. हांव संपूर्ण गोयच्या आदिवासी समाजाक बांधवाक उलो मारता आणि तमाम आमचे गोयचे आमचे एसटी समाजाचे लिडर जे आसात तांकांय उलो मारतात की येणाऱ्या काळान आमचे कार्य जे आसा ते नेटान चालू उरतले आणि गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या बांधवाक आणि उठा संघटनेच्या आमचे जे कार्यकर्ते जे आसा, उठाचे कार्यकर्ते जे आसा, एसटीचे कार्यकर्ते आसात ते तळागावांतल्यान काम करतले आणि जे जाग्यार आमचे अन्याय झाले, जे आमचे फसवणूक जाले, चिड्डुबाचे मांडुबाचो प्रयत्न सरकार केल्लो आसा हो प्रत्येकाच्या गांवागांवांत, तालुक्या पंचायती लेवलच्या वाड्या घरान पावतले आणि सत्य कितें आसा पळय ते लोकबळे समाजा फुडें दवरतले. आणि येणाऱ्या काळात जे आमचे वेगळे ट्रायबल लिडर जे आसात ते लिडरांनी प्रतिज्ञा घेतली आसा की 2027 येणाऱ्या इलेक्शनाक निवडणुकीक ज्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकार आसा, सरकार गोंयान भितर गोयचो मुख्यमंत्री बाजा फोडटा आणि हांव गोयच्या आदिवासी सगळे तमाम भावाक भयण्याक सांगूंक सोदता ज्या टायमार या आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते त्यांना वाड्या येतले, घरा येतले, त्यांना हे प्रश्न ताका विचारपाचो आहे, जावं विचारपाचो आहे. आणि म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमचो समाजाचो बांधव जो आसा, एसटी बांधव जो आसा हांकां जाब विचारतले आणि सोडेकार उत्तर हांकां दितले. म्हणूनच हांव सगळ्या आदिवासी समाजा बांधवाक की आतां पर्यंत खूबश्यो गोष्टी आमी आयकल्यो. हांव गोयचे मुख्यमंत्री धरती आबा जनभागीदार कार्यक्रमात सांग्यार म्हणटा की आपले सामाजिक नाते ह्या समाजाकडे आसात. हा गोयच्या मुख्यमंत्र्याक प्रश्न करता तेणे वेळार ट्रायबल भवनाचे फाउंडेशन घातले, पुण्याचे वादो घातलो, त्या टायमार तू खंय आशिल्लो, त्या टायमार तुका दिसना सामाजिक बांधिलकी आपले ह्या नाते जे आसा ह्या समाजाकडे आसा हे ट्रायबल भवन जावपाक जाय म्हणून हे कित्याक ताका दिसले ना.
गोयच्या सरकारा भितर एकमेव ट्रायबल मंत्री आशिल्लो गोविंद गावडे आणि ताणें स्वता आपल्या हक्का खातीर आमच्या ह्या समाजाच्या भलायकी खातीर समाजाची सगळी कामां अडल्या गुण्या गोंयच्या आमच्या प्रेरणा दिसो आशिल्लो त्या प्रेरणा दिसाक ताणें आपल्या भाशणान उक्तायले त्या टायमार तुजी समाजी बांधिलकी खंय आशिल्ली गोविंद गावडे अशें कितें उलयलें तुमकां ते खरें सरकाराक जर हिंमत आसात न्हू तर गोविंद गावडेचें कितें उलयलां तेचें स्पश्टीकरण दियात त्याचा उल्लेख करा त्याला ह्याच्यात किती उरले कसे उरले किती उरले हे सांगते गोयच्या सरकाराक आणि गोयचे मुख्यमंत्री सांगचे त्या टायमार त्यांचं खंय गेलो होतो सामाजिक नाते जे आसा म्हणटा पळय न्हू ते खंय गेले अरे बाबा रे धरती आबा जनभागीदारी कार्यक्रमाक सांगतात कितें म्हणून सांगतात की 6 वर्ष जाली हे आपली वेगवेगळे संवसार जे आसा येवजणशी आसा त्यो ट्रायबला खातीर आपल्यान दिल्ले आसा आपल्यान केल्ले आसा अरे बाबा रे 2011 ए ट्रायबल डिपार्टमेंट एसटी कॉर्पोरेशन एसटी कमिशन सेटअप जाल्ले आसा आनी तूं 6 वर्सांचे खंयचे उलयता तेजे पयलीं ट्रायबल डिपार्टमेंट आशिल्ले कमिशन आशिल्ले एसटी कॉर्पोरेशन आशिल्ले आनी तुमी कितें उलयता तुजी बातां कोणाक मारता कोणाक उलोवन दवरता पूण भावनो जो आयज ह्यो सर्टिफिकेट जे आमचे बंद केल्ले आसात जे बॅनर लावपाचे आमकां बंद केल्ले आसात जे ताबडतोब तेचे बॅन जे आसा ते काडचे गोंयच्या सरकारान आनी येणाऱ्या काळात संपूर्ण आदिवासी समाज जो आसा तो तळागाळान भोंवतलो तळागाळान प्रत्येक तालुक्यात वयतले बोरकर हेजे प्रमोशन जावपाक जाय आशिल्ले सत्यवान तवडकर हेजे प्रमोशन जावपाक आशिल्ले ज्ञानेश्वर सालेलकर हेंचे प्रमोशन जावपाक जाय आशिल्ले त्या टायमार हे डायरेक्टर जावपाक आशिल्ले त्या टायमार तुजी सामाजीक बांधिलकी जी आसा नाते जे आसा ते खंय आशिल्ले तुमकां दिसले ना की आपले नाते तर हेंचे कडेन अतूट आसात सामाजिक नाते तर हेंचे कडेन बांदलेले आसात तूं हे मनशाक तूं कित्याक रडयले हे मनशाक तांकां प्रमोशन दिवपाक डिले कित्याक दवरले खंयची तूं बांधिलकी उलयता म्हणूनच हांव सगळ्या गोंयच्या जनतेक आव्हान करता की भावनो की ट्रायबल ज्यो संस्था ज्यो आसा गोमंतक गौर वाडा समाज आनी उटा ह्या गोंयच्या बहुजन समाजा खातीर काम करता गोंयच्या जनते खातीर काम करता आनी ट्रायबल लोकांकूय काम करता म्हणूनच हांव कळकळीची विनंती करता की आदिवासी भावांक सांगूंक सोदता की येणाऱ्या काळात आमच्यो प्रत्येक तालुक्याक आमच्यो मिटिंग्यो जातल्यो प्रत्येक गांवांनी आमच्यो मिटिंग्यो जातल्यो प्रत्येक वाड्यार आमच्यो मिटिंग्यो जातल्यो आनी प्रत्येकाच्या घरान आमच्या उठाचे आनी गोमंतक गौड वाडा समाजाचे कार्यकर्ते ज्यो आयज आमकां सतायतात भिरसावतात चिट्टून माटून ह्या सरकारान दवरला ते फुडें मांडटले तेच हांव तुमच्या मुखार दवरता आमच्या गोमंतक गौड मराठा समाज आणि गुटा संघटनेचे घातलेली जी बंधन आसात ती सरकारान ताबडतोब काडची आणि हाका लागून आज जशें आमचे विश्वास गावडेन म्हणले की आमच्या भुरग्यांक एसटी सर्टिफिकेट घेवपा खातीर आज प्रॉब्लेम जाला बंदी घातला ती उठोवची गुटा संघटना ही सुद्दां जे आतां निर्बंध घातलात ते निर्बंध आमकां मिटींग घेवपाक मेळना आमकां बॅनर लावपाक मेळना आमकां कॉरस्पॉन्डन्स करपाक मेळना आमचे खूब अशी कॉरस्पॉन्डन्स प्रायम मिनिस्टर लेवल आमचे दिल्ली लेवलचे आमकां कॉरस्पॉन्डन्स करपाक जाय आसले अनेक इश्यू आसात रिजर्वेशन आसा बाकीच्यो आसात ज्यो ज्यो कितें घडटा ते गव्हर्मेंटान नजरे हाडटाले खंयची संघटना आनी खंयचें ऑर्गनायजेशन आसा इट्स ओनली ऑर्गनायजेशन विच इज फायटींग फॉर द कॉज ऑफ द ट्रायबल पीपल तेव्हा स्टॉप जाल्ले आसा वी वॉन्ट इट इमिजिएट शूड बी लिफ्टेड दॅट बॅन जे घातलो ते निर्बंध हे तुमकां एक कारस्थानाचो एक भाग दिसता 25 मे साकून सिरीज ऑफ ज्यो घटना जाल्ल्यो पळयात 25 मे आमी उलयले आनी ते फोरम आसले ट्रायबल लोकांचो प्रेरणारी आनी उलयल म्हणून किंवा मागीर ताजें निमित्त जालें की करप्शनाचे आपल्या गव्हर्मेंटाचे उलय म्हणून ताका काडले नंतर रोखडेच आता आमचे गेल्ले इलेक्शन चॅलेंज केले काही घटकांनी काही भावांनी हे ऑगस्ट 2024 आसले इन्क्वायरी चलता ओके इन्क्वायरी पण 27 जुनाक
त्या गोमंतक गव्हर्मेंट समाजाचे निर्बंध घालता आणि 1 आठवड्या भितर 4 जुलय परत दोन्ही हियरिंगांचे अशे कितलीशी पेंडिंग आसात त्यो 3 घटना कितें सांगता हो कारस्थानाचो भाग काय म्हणटा हो हेजे फाटल्यान कोण कितें आसा तुमी तुमची इलेक्शन पुढे जाल्ले पळय एक मिनिट सरकारा कितें ब्लेम करता इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटी Not a government. कोर्टांत आहा ते कोर्ट मॅटर्स It's not a court is different asa, but this is the officer of the government. स्पीड अप जावपा लागून अशें वाटलें सरकार आसा कोण सरकार आसा ते आम्ही फायंड आउट करपाक तुम्ही फायंड आउट करपाक तुमकां कितें दिसता काय म्हणटा तुमकां कितें दिसता? तुमकां कितें दिसता आमकां दिसता हेजे फाटल्यान कोणाचे तरी आतां कोण ते आमी सोदतात दरेक शेडयन सरकारान भितरले ना तुमी आतां ऑफिसर हो गव्हर्मेंटाचो आसा तेजेर दबाव घातलो ताजे दबाव घालता आतां सोदपा जाय न्ही वेल टू फायंड आउट हू इज द बिहायंड ताका मातशें एकूच हे तुमी तें नांव सोदलें म्हणटा तें मातशें पळोवंक ना कितें जालें पळय जे आतां एक मिनिट ओरिजिनल जे आमचे ड्राफ्ट आसले ते UTA युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स ताका आनीक हे जाली ना आम्ही हे फॉर्म केले आणि सगळे तालुक्याचे मिटिंग झाले ओरिजिनल आपले UTA युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स असले दिस इज द हे आमचे ओरिजिनल पण हे जे नाव युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स आमचे कोण म्हणटा अलायन्स आणि कितें केलें ओरिजिनल अशें आसलें आणि हेजे प्रमाणे आमी कितलेशे मिटींग जाल्यो आणि जेन्ना आमी रजिस्ट्रेशन करपाक गेले त्याच नांवाचे ऑर्गनायझेशन रजिस्टर्ड जाले हे 2004 खबर हे सुद्दां जावचे पयलीं आमचे आयचे उठाव जावचे पयलीं आमी 34 डिमांड आमी ते ताका लागून तुमकां आनीक हे वाडोवची पडली हे वाडोवचे पडले आणि ते रजिस्टर केलं आणि ते रजिस्टर करपाक 14 लोक आसा Yes. एक एकटो decision of this inspector that is this legal matter that legal matter as our procedure is going on प्रकाश बाबू म्हणतात की 14 जणांची घटना ही आमची सोसायटी हांव सांगना इट इज अ रजिस्टर्ड हांव तशें म्हणना हांव सांगता आनीक प्रश्न आसा तुमचो स्पेशल सेक्रेटरी उदय गांवकार हाणें फुटाचे कितें हें घालां संघर्श तातूंत भितर एक हे आसा की ताणें ही संघटना 8 संस्था एकठांय येवन केल्ली आसा म्हणजे बरोवन दवरल्या कोण करता ना रजिस्टर्ड केले आतां हे 8 संघटना एसोसिएट जावं म्हणटात पळय आतां एक रायटर यू आर ऑल्सो रायटर रायटराचें म्हणणें कितें आसा आणि गव्हर्मेंटाचें रजिस्ट्रेशन दे आर 2 डिफरंट इश्यूज सी रायटर कोण बरोवपा आसा ताका तुमी आतां इतलें बरयता इज देर एनी रिस्ट्रिक्शन सो तो मिसलीड जाला आनी पळय समजा पयलीं आमी जे फॉर्म करता आसतना चळवळ म्हणून आमी एकट्यान आयले बरोबर आसा बट रजिस्टर करता आसतना रजिस्टर इज अ ऑथेंटीक डॉक्युमेंट so that means it is not registered UTA is not आज हम परत रिपीट करता हूँ UTA is not registered with the names of the association clear it is registered with the 14 names of the individual उटानच स्पॉन्सर केला UTA स्पॉन्सर म्हणजे आमचे कार्यकर्त्यांनी कितें केला UTA कार्यकर्त्यांनी UTA कडेन लक्षांत दवरात UTA कडेन म्हणटा तशें कोणा व्हडले पोटले आसा अशें ना UTA म्हळ्यार तूं आनी हांव वी आर कंट्रिब्युटिंग एवरी प्रोग्राम जो करता कोण कोण आपल्या बस आज सुद्दां न्ही कोण आपल्या च्या सुद्दां करता आमच्या ऑर्गनायझेशना कडेन पयशेच ना पण प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी जे स्पॉन्सर करून बरोबर आसा डॉक्टर उदय गांवकारा पुस्तक बरोवपाक लायलें कित्याक इतिहासाचो साहित्य पूण जेन्ना एक रायटर बरयता ओरिजिनल आयडिया आमी एकट्यान जावचें आसता बट इट इज नॉट रजिस्ट्रेशना वेळार इंडिविज्युअल दॅट इज क्लियर आनी सो दीस इज दॅट मायट बी दीस असोसिएशन ह्या असोसिएशनाक 8 संस्था आसपाक शकता दॅट वी हॅव टू फायंड आउट ही जाल्यार रजिस्टर्ड अशेंच ऑगस्ट म्हयने केन्ना जाला नांव तुमी बरें केलें ह्या ही असोसिएशना ह्या नांवान रजिस्टर जाला काय ना वी हॅव टू फायंड आउट कित्याक मातसो टायम जाय पयलीं काडना जाल्यार कितें करतात लॉट ऑफ ऑप्शन न्ही ऑप्शन समजा सिकींग द knocking the door of the other court. तुम्ही अपील बी करपाक सोदता काय कितें we are taking advocate's advice घेता Professional work सरकार म्हणटा गवर्नमेंट इज बिहाइंड यू आर पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट
See, who is a part of the government? Bhutta is not a part of the government. Bhutta is not No, you are the part of the ruling party. See, you are not come here as Bhutta. You are come as Prakash Patel, who I think is a member of the BJP. What do you have to say on that? So far I was a member. Now I am not an active member. You will But you are a resign from member, BJP. Not resign. Why resign? Will you See, resign from BJP, sir? if there is no member, see, there is a procedure of every party where membership. तुमच्यावर अन्याय झाला या सरकारात या पक्षाबरोबर तू राहतो का म्हणतात? You still continue with this See, party. association वेगळे आणि पार्टी वेगळी. आम्ही प्रकाश वेळीत पण Prakash Patel. टाकतो. No, not Prakash Time will Patel. tell. That time will tell. आणि सेकंड विश्वासाचा एक प्रश्न असा होता. विश्वास म्हणला की आम्ही सगळे आत्महत्या म्हणतो आमच्या अन्याय जातो सांगता आला तुम्ही त्यांना सांगताले की आमच्या अन्याय बीजेपी केला बीजेपी वोट मानणार काय सांगताले होय गांवां वचून या सरकारान जे आज जे आमचे कितें अन्याय जाला आनी आमकां रजिस्ट्रारान बाबा कशे पद्दतीन ऑर्डर बाबा पास केल्या ते आमी लोकां फुडें दवरतले आनी लोक कशे आमकां प्रश्न करतले ते पद्दतीन आमी जापो दितले. आव्हान करतले म्हणटा हो सरकार आमच्या बरोबर ना आतां फुडें या म्हणून ना तो आमचो विशय जालो समाजा कडेन आसा आनी समाजाची कशी प्रतिक्रिया आसा त्या पद्दतीन सगळे फुडले आमचे कार्यकर्त्या कडेन आमी पावयतात. सध्याचे आमदार आसात तुमगेले सरकारांत कशें तांचें काम तांकां करून न्हू ते आयकना लोक कितें आयकतात पण ते आयकना लोक कितें करता हें लोकांचें आसा. आम्ही लोकां फुडें वयतले. आमी लोकां फुडें वयतले आमचे कितें आसा डिफिकल्टी आनी कितें त्रास केले कशें आमचे खर्चीकरण हें आमी लोकांक म्हाका पावयता. अशें दिसता की हे आतां फ्रायडे सान जावं ना न्हू फ्रायडे सान फ्रायडे थर्सडे ऑर्डर आयले माझी दोन ऑर्डर विदिन 1 week. Friday the week. See, So all these issues have been pending over the years. So तुम्ही इतले किती आवाज काढूना because you are part of BJP. Now why What now? exactly is that? No, no, no. Why now Why you after are this coming order? now again ऐका. after this order? Yeah. आवाज काढणं म्हणून आय थिंक यू आर विटनेस 25,000चे आम्ही गॅदरिंग केलेलं. इट वॉज नॉट ओनली गॅदरिंग. वी वेंट टू एव्हरी वाडा प्रत्येक वाड्याचेर आमी गेला. मग गेले ते बरे 12 demands परत. हे क्वेश्चन तुमकां केन्ना येवं ना ना. सांगपाक आम्ही अरे सदांच येता मरे. वी आर ऑलवेज ना तुमगे कितें इलेक्शनात जर ही जर ऑर्डर सरकारान काडली जाल्यार तुमी सरकारा बरोबर सामके नाचोन आसतले. मागीर कितें फायदो जालो तुमी आमच्या फुडें तुमी आमची खाला जर पॉलिटिकल रिजर्वेशन म्हणपाक उरल्या तुमी सांगितलें की आमकां गॅरंटी आसा बीजेपी आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दितले म्हणून आतां तुमी आनी सगळी डिमांड काबार जाली म्हणल्यार तुमी अजूनही आमकां गॅरंटी आसा. आम्ही म्हणला 6 महिन्या भितर आमकां दिवची म्हणलें न्ही. खूच गव्हर्मेंट इज देर. ते दिनात गव्हर्मेंट कोणाचें तुम्ही आसा. last time- 6 महिन्या भितर दिलना बरें तेच 2027 तुमकां रिजर्वेशन दिलना जाल्यार कितें आसता तुमगे मुखाल्लें फुडले 6 म्हयन्यांत पळया मरे. तुमकां अशें दिसना की ह्यो डिमांड मान्य जावपा खातीर न जावपा खातीर तुम्ही एक पार्ट आशिल्लो सो थोडो दोश तुमकां येता तुमकां कितें जालें सांग मरे. तू त्या सरकारात मंत्री आशिल्लो त्या सरकारात उपाध्यक्ष आशिल्लो पक्षाचो उपाध्यक्ष आशिल्लो. त्या वेळार सुद्दां आमी आज जे पार्लिमेंटाक पावला दॅट इज द फ्रूट ऑफ आवर गुडवील. जे आज पार्लिमेंटाक पावला 2024 ऑगस्टाक ताजे फाटल्यान उठाची शक्ती ह्या गव्हर्मेंटाक प्रेशर करपाचें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे एमबीजे स्टाफ पर्यंत सुद्दां वचपाचें इट इज आवर कॉन्ट्रिब्युशन आमी सांगपाक शकता. बट पास जालो तो यू कॅनॉट थंय वचून सांगपाक पार्लिमेंटाक आमकां वचपाक मेळना मरे. तुम्ही ऐकत जा पळयात कोणता आमचो MP मिरिया तो फुटला तो रेज हिज वॉइस. आम्ही ताका मेळ्ळे ताणें आवाज काडलो सगळे MPक म्हाका मेळ्ळे आनी इट वॉज जस्ट 5 minutes नासलो त्या वेळार पास जावपाक. सो मेळटलें अशें तुमकां आमकां गॅरंटी आसा. बीजेपी करतली सरकार BJP आसना रे. सरकार कोणाक दुसरें आसा ते सरकाराक उडयतले या कशें उडोवपाक शकता. वोट पण नासत न्ही तुमी कशें न्ही रे पार्लिमेंटात ते गोंयांत गोंयांत टायम विल टेल. टायम विल टेल. कम बॅक अगेन.